येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स. हायकोर्टान राखून दवरलो पंचायत वेंचणुकांच्या आरक्षणाचो आदेश. बायलां, SC आनी ST वॉर्डांक रिझर्वेशन दिवपाचे पद्दतीक आव्हान दिवपी न्हयकारली याचिका. मडगांवच्या SGPDA रिटेल मार्केटांतल्या बायोडायजेस्टर प्लांट वेव्हारांत घोटाळो. मडगांव पालिकेच्या नगरसेवकाचो आरोप. घोटाळ्यात खंय थळाव्या आमदाराचोय हात. 2 दीस सेगीत पडलेल्या पावसान घातलो खवदळ. चडशा वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थिती. 9 तारखेमेरेन गजगजतलो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. धरल्यार चावता, सोडल्यार पळटा. पावसाचें केन्ना केन्ना अशेंच जाता. पावस जावं तर खरो, पूण प्रशासन न्हिदो काडटा त्याच वेळार तो घसघसलो जाल्यार. त्याचो अणभवय पावसान हाडून दिला. सुरवेचेच पावसान गोंयांत खवदळ घातला. पारोड्या रस्तो बुडयलो. 70तल्या हुंवारांत गुळेली पैकुळचो पूल व्हांवयलो जाल्यार सावड्ड्या अक्षरशः सांवार हाडलो. हो पारोड्याचो देखाव. दर पावसाक पाड्डी गांव बुडटाच. अंदूय बुडलो. मडगांवसान केपें सावड्डे कुडचड्या वचपी रस्तो अशे तरेन बंद दवरचो पडटा. थळाव्यांक सरकशी करच्यो पडटातच. भुरग्यांचे चड हाल जातात. सरकारी यंत्रणा अजून कितें करपाक पावली ना. देखून रोडार क्लोजाचे तकटे दिश्टी पडटात. एवरी इयर म्हळ्यार जाता. एवरी टायम हे भाशेन बुडटा आनी भुरग्यांक इस्कॉला वचपाक इतू त्रास जाता. आतां तुमी चोयला आसतलें हे भाशेन जाता तें. आज भुरग्यांक आमगेल्या हे सायडीसून चांदोच्यासून हाडूंक पडटा. पूण हेजे वयर हांव मुगे जाल्यार म्हणलें अशें कोणें कितें जाल्यार सोल्युशन काडूंक जाय. गोरना बी जाल्यार इतले त्रास जाता आमकां. हुंच्याचो वाट सोदून वो चांदोच्यान आतां हेथिंगा कितें जालें म्हूण तुका हे सायडीन पायपलायन ते सायडीन कितें कितें करून हाडूंक पडटा. अंदामान आनी कितें करून गव्हर्मेंटान खूंय तरी हो हें काण तें सोल्युशन करपाचें मुगे भाशेन. हांगा एवरी इयर हांगा हें जें बुडटा हें कोणाच्यान थारोवपाक जायना. कित्याक हांगा जी उदका वाट आसा ती सेम आसा. त्या उदका वाटेक खंयच वचोंक मेळना. जी वाट पयलींची आसा त्याच वाटेन हें उदक वयता. म्हणटरीक हांगा उदकाक डायवर्शन दिवपाक सुद्दां मेळना. खंय तरी हांगा पळोवचें पडटलें की हें उदक खंयच्यान डायवर्ट करपाचें. थोडे लोक म्हणटाले की पाड्डी बुडटा ते जी न्हंय आसा ही निवळ करपाक जाय म्हणून. तर ती एक घेवन पळोवपाचो चान्स की ती बुडटा जाल्यार न्हंय जर निवळ केल्या आनी जर बुडना असो रावता जाल्यार वेल एंड गूड बरें जाता. पूण हांगा खंय तरी हांगा हे सोल्युशन हेजेर काडपाक जाय. 70च्या पैकुळ वाठारांतलो रगाडा पूल हाचे आदीं व्हांवून गेलो. न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडून तात्पुरतो बांदिल्लो दुसरो पायपूलय व्हांवून गेलो. ताका लागून गुळेली पैकुळ गांवचो संपर्क लेगीत तुटला. पळयात पावसा आदली पुलाची अवतिकाय आनी आयची. पावसाची पातळी वाडिल्ल्यान बाणावले वेस्टर्न बायपासाक लागून वाठारांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्या. शेतात माती भरिनासतना उड्डाण पूल उबारचो थळावे मागतात. We as local villagers, we have approached the authorities. The highways authority knows. He gave me a contact of a contractor and he speaks high that he knows where the high water level is. Today the water has gone beyond their plant. So what has happened is there's a dam already created at Sarauli. And without that it has flooded here. So now if that water had to udo te to surale che ani te oile nube verna udo ilole jalar ingani urgadalle.
सो हें जालें ना कित्याक आंत उदक सुसेगाद येता आनी आमगे शेतां ती इगोर्जे फाटल्यान फ्लड जाली आंत रोयली ती धाकटी शेतां सो कुसली. We have the agriculture department, you were asking earlier, they in thoroughly assessing that. Yeah. So where people are going to fight? We are from there, we have come here. Some of our villagers have come here. So this fight has to be finished once and for all. People are asked on stilts, why the government cannot comply? All the other bridges in the north of the state can be done. Why south is neglected so much? आमगे इसला भुरग्यांगेन हो बंद कोच म्हूण प्रोटेस्ट मारले. गव्हर्मेंटान आमगे आयकलो ना. मागीर दुसरे पाटी आमी शेतकारांगेन बंद कोच म्हूण प्रोटेस्ट मारले. तिसरे पाटी आमी गांवचे लोक बाणालकार आनी नायलकार एकठांय जावन बंद कोच म्हूण प्रोटेस्ट मारले. गव्हर्मेंट आयकना. आज देवान तेंकां प्रूफ करून दाखयला. हें उदक येयलां आख्खें बुडोवन वयता. सो तेका लागून आमी वॉटर स्पोर्ट वाले येयल्या हे उदकां वॉटर स्पोर्ट आमच्या ह्या जाग्यार चालू करूं नाका. कित्याक देवान आमकां व्हड धैर्य दिलो आहा. हे मिठायेचेर गव्हर्मेंटान आमगे आयकोन आमकां स्टिलीचो ब्रिज दिल्या पुरमू मागताय. पयशे नाय म्हणाकाय. पयशे नाय जाला असेंब्ली जात तें हॉल आनी काडूंक कोताय ते कितू करोडाचे तें बंद कराय आनी तो पयसो हिंगाले. एवरी टाइम जे सगळे बोवाड मारतात. आज हाय वॉटर इज एट अराउंड 2 o'clock. जोयऱ्या उदक भितर येना आनी हें उदक भायर वचना. And this is going to continue for the next 3-4 hours. हे उरता आनी मागीर हाय टायड इफेक्ट हिंग म्हाका जाता 4-5 जाता. भायर जर तर 2-3 जाता जाल्यार हिंग 4-5 हाय टायड इफेक्ट जाता. असले सिच्युएशन हे आख्खें बोल्लो आहा. कॅचमेंट एरिया बोल्लो आहा आनी पावस पडटा आनी हाय टायड आहा. So that means there is water coming in an already 80% filled up catchment area. आणि पावस जरी तरी कंटिन्यूस पडटा आनी हाय टायड आहा. that means it almost doubles up. So double जावन उंच येवपा ना. वॉटर टेबल म्हणटा तो कितें आसा हो वॉटर टेबल आसा. दिस इज द वॉटर टेबल. सो इट हॅज रीच इज वॉटर टेबल. आनी वॉटर टेबल येयल म्हणटरी हे रस्त्या उंच दुर्गा उंच वचपाना. दॅट वॉटर स्टार्ट्स गोईंग अँड नाव वॉट इज हॅपनिंग इज एक्चुअली वॉटर इज गोईंग. इफ यू सी त्या आडीन 5 जाणांगे घर बुडलें. म्हाका जायींक तो साव्यो म्हणटा तो तेगेलें बुडलेलो. सो वॉटर टेबल हॅज ऑलरेडी रीच इट मॅक्सिमम अँड इट इज रेनिंग अँड इट इज हाय वॉटर. सो द वॉटर इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स अँड इन दिस वे देर इज अ स्कूल विच इज राईट quite less than a kilometer away, which will also get flooded. That uda Durgantlan भितर आयिल्ले last time पावस येयल्लो. And this situation has been explained to the authorities. आनी तेंकां रिक्वेस्ट केल्या, let's do a risk assessment. I will do a risk assessment of my MLA office of today's entire आज जे आम inspection केला. I want WRD to do a risk assessment. I want PWD, National Highways, Rajesh Bab to do risk assessment, and I want Mamledar Giren Bab to do a risk assessment. So 3 risk assessments, my risk assessment from my MLA office, 4 risk assessments to be on the table. Compare the risk assessments and understand, is there a threat for human life who is over here? Is there a threat for the villagers? If yes, then it is very clear we need to put on stage. This situation is like, आज आम्ही समज ब्रिजा पंदार उभा आहात. हिंग समज वयल्यान ब्रिज वयता आनी उदक सगळें अशें करून आहा. बिकॉज ब्रिज घायल्ले जाल्यार आज उदक अशें करून आसता. आणि ब्रिज ना जावन हे समज 2 मीटर उंच काढले जाल्यार यू सी वॉट कुड बी द सिच्युएशन. आणि गव्हर्नमेंट अँड गव्हर्नन्स इज ऑल अबाउट दिस, एंटिसिपेटिंग अ थ्रेट अँड मिटिगेटिंग हाऊ अ थ्रेट कुड बी रिड्यूस्ड. अँड दिस इज वॉट अबाउट मिटिगेटिंग. वी आर नॉट टॉकिंग की 40 कोटी पडटाय म्हणून स्टील बांदीश म्हणून. आणि आज ही एक्सरसाइज ताका लागून केल्या. There are chances of causing disaster. Better to consider. Because previously WRD only gave the report, and previously the full thing was going on the embankment. Then the WRD has prepared the reports, and almost 2/3 of the embankment is gone, and still up to the railway line. It's remaining 900 meters is remaining. So now today, since it has been raining for a day now, and the inside image will may rain for another 2 days. So to prevent disaster, even before the western bypass was there, it is to flood over here. So to prevent disaster, it's better to take on still. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहार सावड्डेकार आनी मडगांवच्यान रमेश नाईक रावत. उत्तर गोंयच्या कलेक्टरान अतिरिक्त जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, SDO, मामलेदार आणि जोड मामलेदारांक SITन वळखून घेतिल्ल्या 93 गुणधर्मांची दखल घेवची अशें सांगलां.
ह्या गुणधर्मांचे कसलेच विभाजन आणि रूपांतरण करचे न्हय अशें सांगलां. खास करून उत्तर गोंयांत जमनी हडपपाच्यो केशी हाल्ल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान एसआयटीक आदेश दिलो. विरोधकांनी लेगीत गुन्यांवकारांचेर कारवाय जाय अशें सांगलां, तरी चवकशे खातीर वेळ मर्यादा ना, तशेंच मापदंड ना असो आरोप केला. GOA365 ब्युरो रिपोर्ट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज खाशेली बसका घेतली. आर्थीक आनी सामाजीक विकासांचेर चर्चा करपा खातीर आपयल्ले हे बसकेक गोंयच्या नामनेच्या शिक्षणीक संस्थांच्या मुखेल्यांनी हजेरी लायिल्ली. हे बसकेक गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू, IIT गोंयचो डीन, NITचो संचालक, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो संचालक, बिट्स गोवा कॅम्पसाचो संचालक हाजीर आशिल्ले. राज्य विशिश्ट समस्यांचेर वयल्या पांवड्यावेल्या शिक्षण तज्ञां वांगडा भागीदारी, AI आनी MLच्या वेळार मानवी भांडवल उदरगती सारकी, समाजाचे प्रश्न सोडोवप, ग्रामीण उदरनिर्वाह आनी उदरगत, रान आनी उदका सारकिल्ल्या सैमीक संसाधनांची तिगून उरपी उदरगत, राज्यांत कोयर वेवस्थापन, पर्यटनाची शाश्वत उदरगत, मुळावी बांदावळ, नव्या शिक्षणांत तंत्रगिन्यानाचो वापर करप, दरेके संस्थे खातीर तज्ञतायेची 5 मळां वळखुपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यान दिलो. सामान्य हितसंबंद प्राधान्याचेर भागीदारी सरकार तपासतले. GOA365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवच्या SGPDA रिटेल मार्केटांतल्या 5 TPD बायोडायजेस्टर प्लांटाच्या वेव्हारात घोटाळो जाला. मडगांवचो नगरसेवक घनश्याम शिरोडकार सांगता. ह्या घोटाळ्यांत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचो हात आसा असोय त्याचो आरोप. पळयात. शिरोडकार सांगता, मडगांवां पयलो बायो मिथेनेशन टू पॉवर प्रोजेक्ट घातिल्लो आसा, तो बंद पडला. ह्या मार्केटांत तेच कंपनीचे आनीक 2 प्लांट येवपाचे आसात. मुळात पयल्या प्लांटाक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्ल्या ऑडिट रिपोर्टांत प्लांट फिट नाशिल्ल्याचें सांगलां. तरीकय तेच कंपनीक आनीक 2 प्लांट घालपाचें परमिशन दिलां. हाचे फाटल्यान दिगंबर कामतीचो हात आसा. घनश्याम सांगता. आयकात. आमची म्युनिसिपालिटी आनी आमचे आमदार, स्पेशली आमचो मडगांवचो आमदार, दिसान दीस चड स्कॅमा भितर, चड भानगडी भितर घुसपत आसा आनी आमकां म्युनिसिपालिटीकय तो त्रासांत घालता. आतां एक नवें स्कॅम म्हणटा तें हें आमचे बायोगॅस प्लांट माड्यालान घाला होलसेल मार्केटात थंय. तो प्लांट म्हणजे ताका 3 प्लांट 2.5 कोटीचो एक. तो प्लांट घालपाक जे मनशाक दिला काम, ती खंयची तरी एक कंपनी कळ्ळी तुका, देशपांडे म्हणून ताचो चेअरमॅन. हे कितें मेळून कितें करूं सोदता, कितें करपाचें, म्युनिसिपालिटी सगळी काबार करपाची ताची तयारी आसा चल्ल्या, कितें कांय कळना. आतां हें नवें नाटक हें चलता. हें 5 TPD म्हणून 5 टन पर डे अशें म्हणून 3 प्लांट घालपा खातीर हे कावन्सिलान पास केल्लें आसा. ताजे भितरलो एक ताका दिलो, मार्चान काम चालू जालें आनी तो मे म्हयन्यान प्लांट बंद. आयची परिस्थिती अशी आसा की हो प्लांट आजून चलना, प्लांट बंद पडिल्लो आसा. ताजी स्लरी कितें म्हणून येता म्हणटा तें, कितें सगळें कितें जालें म्हणटा, ती स्लरी व्हरून खंय तरी ती डिस्पोज करपाची ती केली ना. ह्या कारणां खातीर तो प्लांट बंद आसा. ह्या प्लांटाक एक ऑडिट रिपोर्ट तयार केल्लो आसा. एक प्लांटाक ऑडिट रिपोर्ट तयार केल्लो आसा की ताजे भितर टॉप मनीस आसा, तांच्यांनी ऑडिट तयार केल्लें आसा रिपोर्ट. ताजे भितर ताजे मेंबर्स जे आसा ह्या लोकांनी केल्ले आसा. डॉक्टर सचिन तेंडुलकर, CEO मिनरल फाउंडेशन, डॉक्टर जगन्नाथ हिरकुडे, प्रोफेसर गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज, मिस्टर अभिनव आपटे, डायरेक्टर ट्रॅक चेंज LLP, आणि मिस्टर प्रवीण फळदेसाय, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. हे 4 जाणांनी मिळून एक ऑडिट रिपोर्ट तयार केल्लो आसा. आनी ताणें सांगलां हो फिट न्ही म्हणून प्लांट. हाका गोवा आमचे पोल्युशन बोर्डाच्या आयच्या दिसा पासून ताका परमिशन ना. आनी हाज्या पयलीं बी 2 ह्याच आमदारान आमचे दिल्ले आसा. कळ्ळें न्ही. तर हांव सांगूंक सोदतां, हें दाखोवन दिता की ह्यो मिटिंगे प्रायवेट घेवन, पयरच्या वेळार प्रायवेट मिटिंगे MLAन घेवन आमच्या मडगांवच्या आमदारान मोठ्या मिटिंग घेवन हे पास केल्ले आसा आनी हें दिल्लें आसा. त्याच पद्दतीन ताका तो आनी 2 दिवपाक सोदता 2.5 कोटीचे. आनी सादारण मोठी दोंगरा हेजे आमच्या संसदा वयले कमीत कमी 50-60 कोटीचे व्हडले काम तेंय हाकाच दिवपाक सोदता. हें सगळें रॅकेट, इंटरनल रॅकेट.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. पंचायत वेंचणुकांच्या आरक्षणासंबंधातलो आपलो निर्णय उच्च न्यायालयान राखून दवरला. आरक्षण अधिसुचोवणेंत बायलांचें आरक्षण आनी ओबीसी वॉर्डांचो आस्पाव करूंक नासलो देखून त्या विरोधात हायकोर्टात याचिका घातलेल्यो. ह्या प्रकरणात 5-6 याचिकांचेर मंगळारा सुनावणी जाली. एससीसीचो वकील SN जोशीन मिडियाक सांगले, हे आदी पंचायत संचालनालयान आरक्षणां दिल्लीं. आतां एससीसी पयलेच खेपे आरक्षण दिता. राज्य घटनेक धरून आरक्षणां दिला. जेन्ना ओबीसी रिझर्वेशनाचो प्रश्न येता तेन्ना ट्रिपल चांचणे खातीर गरजेचो डेटा मेळ्ळो ना अशें उच्च न्यायालयाक सांगलें, अशें जोशीन सांगलें. There is no pattern for reservation of wards as such. When the Directorate of Panchayats used to basically do reservation of seats, they used to reserve seats for women at the first instance, and then the other reservations were done. Now, each State Election Commission is doing the exercise of reservation for the first time, and in this, so we have given first preference to the Constitution. That is reservation for SC, reservation for ST, and reservation for women. Reservation for women that was given was not in terms of what is provided in the Constitution. I'll give an example. What is provided for in the reservation is not less than 1/3. If there are 7 seats, that means how many seats will have to be reserved? Are basically 3 seats will have to be reserved, which is more than 33%. But it is a constitutional mandate that not less than 1/3 seats are required to be reserved. Now the grievance in that matter that was raised was, if there are 7 panchayat wards, how could you reserve 4 out of it? It exceeds 50. It exceeds 50% as it would be contravention of the other judgments which are passed by the Honorable Supreme Court. We pointed out that a limit of 50% is applicable only in case of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. As far as OBC reservation is concerned, we told the Honorable High Court that we did not get the data and that too the data in compliance of the triple test judgment as laid down by the Honorable Supreme Court of India in Gavli's case. This triple test was referred initially in Krishnamurthi's judgment in 2010. Thereafter, it has been repeated in 2021 in Gavli's judgment, and so thereafter there is again a reference in the latest judgment that was passed by the Honorable Supreme Court. So, in the absence of that, we have converted all those OBC seats into general seats, and we are going ahead with the election process. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. पंचायत वेंचणुकांच्या आरक्षणावयल्यान खास करून ओबीसी आरक्षणावयल्यान नाराजी वाडो येता. हे वेंचणुकेत ओबीसींक मुद्दम जावन कुशी काडल्यात असो आरोप जाला. रिझर्वेशनाची पूर्ण प्रक्रिया चुकीची आसा. ओबीसींतल्या कांय घटकांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी उलोवन दाखयला. उच्च न्यायालयान वेंचणूक फुडें धुकलपाची सरकारची विनवणी न्हयकारल्या उपरांत वेंचणूक आयोगान पंचायत वेंचणुका खातीर वॉर्ड रिझर्वेशनाची अधिसुचोवणी जारी केल्ली. ती रिझर्वेशनां जाल्ली ती ओबीसींचेर पुरायेन अन्याय करपी अशी प्रतिक्रिया गोमंतक भंडारी समाजान दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयान सुचयल्ल्या प्रमाण ट्रिपल चांचणी करचे बदला वेंचणूक आयोगाक ओबीसी वॉर्ड निश्चित करपा खातीर फाटल्या झेडपी वेंचणुकाची जनगणना करूं येताली अशें गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकान सांगलें. पयलींचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर स्वर्गवासी बाब मनोहर पर्रीकार यांनी 2014 ओबीसीक 19.5% आशिल्ले ते 27% केले आणि तेच बेजीचेर 2017 इलेक्शनां जाली. जर 2017 इलेक्शन जाली जाल्यार इस बेस घेवन आमकां हें इलेक्शन फुडें आशिल्लें तें घेवन येतालें. तुमकां जर डेटा मेळूंक ना जाल्यार पयलींच फाटल्या वर्सा 2021 आमचें जिल्हा परिशद जाली इलेक्शन, तेजो डेटा तुमकां घेवन तुमकां दिवं येतालो हायकोर्टान. ते न करता तुम्ही बोट दवरलें सुप्रीम कोर्ट जजमेंटाचेर की ट्रिपल टेस्ट आमचो जावना म्हणून आमी आमकां हांकां ओबीसी 27% जे आसा तांकां डावलून आमी इलेक्शन घेता. हें आमचेर एक मोठें ओबीसीचेर एक मोठें संकट आसा की हेचे पयलीं हें केन्नाच अशें जाल्लें ना. मजगती बायलांचें आरक्षण प्रक्रिये प्रमाण जावंक ना अशें अस्तमतो सरपंच राजेश नायकान सांगलें. फकत पयले आनी निमणे अशे 2 वॉर्ड बायलांक राखून दवरल्यात. ओबीसींक प्राधान्य दिवंक ना. आरक्षणां हो एके तरेचो घोटाळोच राजेश सांगता. पावस लागता तो सप्टेंबर सुद्धा पावस खूब पडटा आनी गोंयान अशें आसा की एकदा पावस लागलो जाल्यार तो हात धरून फाटीक लागता आनी ह्या अशा कंडिशनांत हें इलेक्शन हे पावसाच्या सिजनांत घेवप कितपर्यंत सारकें आसा हें म्हाका कळना. पूण म्हाका कोणें विचारलें हांव सांगतलो हें पावसा नंतर इलेक्शन जालें जाल्यार सगळ्यांक बरें पडटलें.
जे रिजर्वेशन जाला तें एकदम चुकीचें जाला अशें म्हाका म्हणपाक जाय. कित्याक हांगा मुद्दम आमी पळोवपाक वचत जाल्यार ज्या जाग्यार 11 मेंबर आसात जे पंचायतींनी, ते पंचायतीन 10-11 आनी 9 अशे लेडीज रिजर्व केला. सो हेजेर खंयचेच पद्दतीची स्टडी जावना. तेजेर जेन्ना एक पंचायतीचें रिजर्वेशन करता तेन्ना इलेक्शन कमिशनरान तेजेर पुराय स्टडी करपाक जाय. गेल्ल्या 2 टर्माची तरी तेणी स्टडी करपाक जाय आनी नंतरच हें रिजर्वेशन करपाक जाय. सो आमच्या वॉर्डान हांगा एक कडेन अशें जाला, 3 नंबर वॉर्ड आसा, थंय एसटीची फक्त 32 मतां आसा आनी तो एसटी लेडीज रिजर्व जाला. सो म्हाका दिसना हें जें रिजर्वेशन आसा तें सारकें आसा. तेन्ना हांव मागतां की हें रिजर्वेशन जावं कितें आसा तें सारकें करचें आनी नंतरच इलेक्शन घेवचें. ओबीसीक प्रायोरिटी दिवंकूच ना. सो ओबीसीक रिजर्वेशन दिवन नंतरच हें सगळें हांव तेंच सांगली, हें रिजर्वेशन सगळें आसा तें घोळ आसा तें सारकें करपाचें आनी नंतरच हेजेर मागीर इलेक्शनाचो विचार करपाचो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतांत आयज 13,086 नवे कोरोना दुयेंती मेळ्ळ्यात. एकूण कोविड केशी 4 कोटी वयर पावल्यात. फाटले 24 वरांत 19 जाणांक कोरोनान मरण येयल्ल्यान भारतांत मरणांचो आंकडो 5,25,242 जालो. गोंयांत कोरोनाच्यो 112 केसी आनी 2 मरणांची नोंद जाल्या. मजगतीं फाटल्या 24 वरांत कोविड संसर्गाक लागून 19 जाणांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या 19 मरण आयिल्ल्या मदले बिहार, दिल्ली, गोंय, उत्तर प्रदेश, मिझोराम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू काश्मीर, झारखंड आनी कर्नाटकांतले दरेकी 1, केरळ, पंजाब आनी राजस्थानांतले दरेकी 2 जाल्यार महाराष्ट्रांतले 3 जाण आसात. मंगळारा मरणाचें प्रमाण 1.21% जाल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्रालयान दिल्या. आयज 13,086 कोविड केसी. फाटल्या 24 वरांत देशांत 19 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 2.90%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 3.81%. चीनांतल्या मध्य अनुई प्रांतांत 1.7 लाख लोकांक लॉकडावनांत दवरल्यात, जंय सोमारा बिजिंगान कोविड-19 विशींच्या नो टॉलरन्स पद्दतीची चांचणी करपी ताज्या प्रकोपांतल्यान 300 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयचो ऑरेंज अलर्ट शेनवारा मेरेन वाडयला. ओडिशा, झारखंड आनी पश्चिम बंगालांतले कमी दाबाचें क्षेत्र आनी खर जाला. देखून गोंयांत पावसाचो वेग वाडटलो. फाटल्या 5 वर्सांतले सगळ्यांत चड पावसाची नोंद जाल्या. सगळ्या 13 केंद्रांचेर 10 सेंटीमिटरा परस चड पावसाची नोंद जाल्या. सांग्या 22.2 सेंटीमीटर पावस पडला. फोंड्या, पणजी आनी मुरगांव प्रत्येक 13 सेंटीमीटर पावस पडला. सगळी कडेन झाडां हुमटून पडल्यात. घरांनी उदक रिगला. पालसणां कोसळ्ळ्यात. उजो पालोवपी दळाक बरोच घाम काडचो पडलो. फुडले 5 दीस घसघसून पावस पडटलो. आयज चडीत तापमान 26 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता. अशांत हवामानाक लागून नुस्तेमारी करप्यांक 9 तारखे मेरेन दर्यांत वचचें न्हय हवामान खात्यान सांगलां. 9 तारखे मेरेन गोंयांत वाडटलो ऑरेंज अलर्ट. फुडले 5 दीस उटंगराचो पावस. फाटल्या 24 वरांत सांग्या 22 सेंटीमीटर पावसाची नोंद. आयचे चडीत आनी उणें तापमान 26 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. 9 जुलय मेरेन दर्या खवदळिल्लो शिटकावणी. मुंबय लेगीत पावस घसघसलो. जायते कडले वाठार उदका पोंदा गेल्यात. पळोवया शारांतले कांय देखावे. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.